मडगाव पालिकेच्यो कोयर उखलपी 7 रिक्षा धुल्ल खायत पडल्यात, कित्याक तर तांची सर्व्हिसिंग आणि मेंटेनन्स सारको जायना खंय। ह्यो 7 रिक्षा एका बरोबर एक नादुरुस्त जावपाचे कारणय मजेशीर आसा। कारण कितें तर ऑयल आणि ग्रीस लागून हात आणि कपडे मेळे जावपाक जायनात। मडगाव पालिकेच्या अभियंत्यांचो हो हट्ट। गाडयांची दुरुस्ती आणि तांचो मेंटेनन्स करप ही पालिका अभियंत्यांची जबाबदारकी। हात आणि कपडे मेळे जावपाक जायनात म्हणून गाडयांक हात लायलो ना जाल्यार कशें जावपाचें? शॅडो कावन्सिलान प्रस्न विचारला। तशेंच पालिका मंडळान ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या। म्युनिसिपालिटी गॅरेजीन ओल्ड मार्केटान पयले तेंपा प्रमाणे रिक्षाज 7 रिक्षा 2016 जून 2016 गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीक दिल्ले टू स्ट्रीमलायन द वेस्ट कलेक्शन। कित्याक व्हडले ट्रक बारीक बारीक रोडार वचना आनी वयरूय चडपा त्रास जाताले अशें म्हणून 7 रिक्षाज दिल्ले म्युनिसिपालिटीक। आनी त्या टायमार आमकां याद जाता अप टू डिसेंबर पासून ते तशेंच पडिल्ले आसले म्युनिसिपालिटी गॅरेजींक, म्हळ्यार ते चालीक लावंकूच नाशिल्ले। आनी तेन्ना आमी रेज केल्लो इश्यू की ह्यो तुमी आयडल दवरतात, आयडलूच म्हण न्ही, ताका सर्विसींग आसता, प्री सर्विसींग आसता, तीन प्री सर्विसींग कितें आसता। सो त्या टायमार आमी तेवूय नदरे हाडले तेमच्या की तुमी हे भाशेन यूज करनासतना आयडल दवरून फाल्यां तेजी वॉरंटी बी हें जाता। आनी आज पळयलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा गॅरेजीन कशे भाशेन सामकें स्क्रॅपा उडयल्ल्या भाशेन ती आसा। आनी आमी जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे त्या प्रमाणे आमकां हे म्युनिसिपालिटीक सो कांय 7 कितें बॅटरी जाय म्हूण सांगल्या, बॅटरी लागून ते स्टार्ट जायना म्हण। पूण एक बरोबर 6-7 बंद पडपाक कारण कितें? एक बरोबर 7 रिक्षांक बॅटरीची गरज कित्याक पडली? कित्याक हाजो टायम टू टायम मेंटेनन्स जायना। म्युनिसिपालिटी कडेन ऑटोमोबायल इंजिनियर आसा, मॅकॅनीक आसा, एसिस्टंट मॅकॅनीक आसा, ताजे हेल्पर्स आसा, पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट म्युनिसिपालिटीन आमकां दिश्टी पडटा की व्हेकल्स अशेच पडून उरतात आनी ताजें सारकें मेंटेनन्स जायना। सो खंय तरी हें स्ट्रीमलायन करपाक एक गरज आसा। दुसरें आमकां आयकूं येता की जे मॅकॅनिक्स आमचे आसा म्युनिसिपालिटीन तांकां दे कॅनॉट एफोर्ड टू डर्टी देयर हँड्स, म्हळ्यार तांकां ऑयल आनी ग्रीस हाती लागपा शिरपणा, आंगाक लागपा शिरपणा। इतले बरे मॅकॅनीक आमचे कडेन आसा, इतले सामके प्रोफेशनल की तांकां कसलीच घाण हातीक जावं तांच्या आंगाक लागपा शकना, तसले सपोज मॅकॅनीक आसा। सो हे भाशेन मेंटेनन्स जातलें कशें? सो हो एक प्रश्न आसा। फाटींच एक ट्रक नंबर 36 कितें तरी तो 1.5 म्हयने सुमार गॅरेजीन पडिल्लो, ते गियर शिफ्टिंग कसले तरी पार्ट घालपा खातीर। आनी ताजे उपरांत घायले उपरांत तो धाडलो फॉर वेस्ट कलेक्शन आनी सेम डे बंद पडलो। सो हे भाशेन कारस्थान सपोज जावपा लागली, हे भाशेन सपोज मेंटेनन्स जावपा लागले जाल्यार वायट एलिफंट जातात म्युनिसिपालिटीक। आमी हेज्या पयलीं एक सजेशन दिल्लें की प्रत्येक व्हेकलाक एक सेपरेट फायल दवरची म्हूण, रायट फ्रॉम द डे ऑफ परचेस टील द रनिंग ऑफ इट, कितली वर्स जावं एक फायल एक व्हेकलाक। कित्याक एटलिस्ट एक आयडिया मेळटली एक व्हेकला फाटल्यान कितलो खर्च जाता आनी तो ताजेर एक प्रॉपर एक हें स्टडी मेळटा आशिल्ली की ते व्हेकल सारके यूज जातात काय ताका खंय तरी मिसयूज जाता काय म्हणून। सो हें आनी एकदां आमी सजेशन घालपाक सोदता म्युनिसिपालिटीक जे इतले व्हेकल्सांचे फ्लीट आसा तांकां हे भाशेन सेपरेट फायल सिस्टम दवरचें म्हणून। दुसरें, आतां जेन्ना 7 रिक्षाज बंद आशिल्ले जाल्यार 7 रिक्षा ड्रायव्हर आसतात। सो ह्या काळांक जेन्ना ते बंद आशिल्ले जाल्यार ते ड्रायव्हराक जालें कितें? आमचे रिकॉर्डां चॅक केले जाल्यार प्रत्येक ड्रायव्हराक आपलो पगार मेळ्ळा, म्युनिसिपालिटीन फारीक केला। पूण व्हेकल्स बंद आसूनय बी हे भाशेन कित्याक जाता? सो हेजी आमकां समजिकाय एक्सप्लेनेशन सांगपा म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीन दिवपाक गरज पडटा। कित्याक जेन्ना व्हेकल्स चलनात आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट ड्रायव्हर्सूय जे आसता आनी तांकां सामकें विथावट एनी वर्क काम पेमेंट मेळटा जाल्यार हें एकदम लॉस जाता फायनली टॅक्स पेयराक। हेजेर आमकां एक प्रॉपर इन्क्वायरी जावची आनी एक कितें आहा तें कावन्सिलान उगड्यार हाडचें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।